आमच्या FDA टिमीन आयज एक सर्वेलन्स ड्रायव्ह केला. अशी म्हणल्यार आमी एक हॉटेल्स हे चॅक करतले आनी हॉटेल चॅक करता तेन्ना तांच्या स्टोरान आमकां हे प्रोडक्ट्स मेळले विदाउट लेबल. सो मागीर तांचे बिल्स जेन्ना घेतले ते आमकां कळून आयले की ते ह्या जाग्यार सप्लाय जाल्ले म्हणून. आनी हांगा येवन आमकां खूब असो एक अरावंड 150 किलो टोटल स्टॉक मेळिल्लो आसा विदाउट लेबल. ह्या वेंडराक आमी पयलो इन्स्पेक्ट केल्लो आनी ताका सांगलेलें आमी की अशें जें कितें आसा तें मिसब्रँडेड विकचें न्हू. बट स्टील हो तो एक सेकंड ऑफेन्स आनी सेकंड ऑफेन्स जाल्ल्या कारणान ही फावटी ताका मोठी फायन घातलेली आसा. आमी 50,000 ताका फायन घातल्या अंडर सेक्शन 69 आनी ताका सांगलेलें आसा की ह्या फुडें परतो रिपीट जालो ऑफेन्स जाल्यार तो लायसन्स कॅन्सील जातलो आनी सस्पेंड जातलो म्हणून ताका आमी सांगून दिल्लें आसा. तशेंच तेजे भितरल्यान खूब अशें स्टोरेज हे सारकें नासल्या कारणान ताका आमी ते करेक्टीव मेजर्स करून एक रिपोर्ट दिल्लो आसा. पयली वॉर्निंग केन्ना दिल्ली ताका? पयली वॉर्निंग दिल्यार एक जाले ताका एक 7-8 म्हयने जाले. लास्ट घरी आसतना हय एक्चुली थर्ड टायम ही विजीट. कित्याक एका ह्या एरियान आमी पयले सर्वेलन्स ड्रायव्ह केल्ले. आयज जेन्ना आमकां होच दुसऱ्या हॉटेलाक सप्लाय करता तेन्ना मेवलो म्हणून आमी परते पावल्या. सो आयज तुमी रेट फक्त एकाच शॉपार ना, मेनली आमी हॉटेल्स करतले तशेंच ते रुटिनान करतले पूण हे मेवले म्हणून आमी हांगा आयिल्ले आसा. तशेंच तुमी आनी एक आमी जो आसा एक गोड विकताले ते बार्देजान न्हू पूण तिसवाडीन तांकां गोड रस्त्यार विकताले तांकांय आमी डिटेन केल्ले आसा. तांचे कडेन आमी सॅम्पल्स ड्रॉ केल्ले आसा ते लॅबान धाडलेले आसा. सो वी डोंट नो ताजे 1-2 दिसांनी जेन्ना रिजल्ट येतलो ताजेर फुडली कारवाई जातली. हे गोड तमिळनाडूसान येता आनी रस्त्यारूच ते विकता. सो अशें खंय दुसऱ्या एरियांनी कोणाक दिसले जाल्यार ताणें आमकां सांगूंक येता. आमची टीम वचून सॅम्पल काडटले. सॅम्पल पास जाले जाल्यार बरें आसा, फेल जाले जाल्यार तांचेर एक्शन जाता. रेट जे मारता पळय कितें असो चेंज जाला ताच्या उपरांत? चेंज खूप जाल्लो आसा. जायत्या लोकांनी हे सिरियसली घेतला आनी तुमच्या माध्यमांनी मेसेज पावून जायत्या लोकांनी सिरियस घेतला. काय असे एलिमेंट्स आसा ते सुधार करूंक ते बरे कठीण तांकां सुधार करपाक. सो असल्या एलिमेंट्साक आमी आतां परते विजीट करून तांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले. म्हणजे एक फायन तर डबल घालतले जे लास्ट टायम घातलेली आसा आनी त्यांची लायसन्सां सस्पेंड करतली. कित्याक एक फर्स्ट टायम जेन्ना करता इट इज अ अवेरनस दॅट वी डू. सेकंड टायमूय केले जाल्यार आमी तांकां आनी एक चान्स दिता. आनी थर्ड टायम जशें कोण मेळता तांचेर हे लिगल एक्शन घेवचेच पडटले. सो हे म्हाका जाले उपरांत म्हाका दिसता जे बाकीचे कोण उरले ते एलिमेंट जाग्यार पडटले अशें म्हणून आमची एक आशा आसा. फाटल्या विकांनी आमी जो ड्रायव्ह केल्लो आनी रेस्टॉरंट्साचेर मेनली केल्लो त्या एक 4-5 रेस्टॉरंट आमी बंद केल्ले आसा आनी 1-2-3 मेन किचन जे आसा जे जेवण हिंगा कांय कालंगुटान कसिनोज ऑपरेट जाता तांकां सप्लाय करताले आनी तांच्या स्टाफाक सप्लाय करताले. हे किचन बंद केल्ले आनी आयज ते आमी परते व्हेरीफाय करूंक गेला आनी आयज तांणी सगळे जाग्यार घातल्या कारणान तांकां आमी परतो परमिशन दिला. फाटल्या विकांनी आमची ड्रायव्ह ही आसलेली जाली.